थोड्यांचे कन्सर्न आसा की ग्राउंड वॉटर लेवल हो डिक्रीज जायत आसा, बट गोवा इज अ व्हेरी रिच इन अ वॉटर कंजर्वेशन स्टेट आणि इट इज अ 36% ऑफ द वॉटर लेवल जो आसा ग्राउंड वॉटराचेर आसा. बट काही जाणांच्यो कंप्लेन्स आसा लोकांनी ट्यूबवेल किंवा बोरवेल ज्यो काडून उदक मोठ्या प्रमाणात काडून विकलें वता. हांव म्हणटा जे शेती खातीर वापरलें आसत जाल्यार गोश्ट वेगळी आसा, बट ऑलरेडी गोवोरमेंटान जितके जाण ग्राउंड वॉटर लेवलचे पंप करतात तितक्याचेर खरो गोंया सरकारानूच हो एक्ट आसा आनी तेंच्यांनी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करपाक जाय आनी दे नीड टू पे द फीस ऑल्सो. बट अशें जर कोणी ग्राउंड वॉटर काडटा आनी तेंच्यांनी जर रजिस्टर्ड करूंक ना आसत, कोणाच्या लक्षान आयलें जाल्यार तेंच्यांनी आमच्या आयदर WRD डिपार्टमेंटाक ताची कंप्लेनूय करची, कारण ग्राउंड वॉटर काडप किंवा डायरेक्ट व्हरप हे योग्य न्ही. ताच्या खातीर फीस भरपाक जाय, रजिस्टर्ड करपाक जाय, दॅट इज अ कंपल्सरी. सो म्हाजी रिक्वेस्ट सगळ्या पब्लिकाक तेंच्यांनी नोंद करचें, सरकारा कडेन कळोवचें. असो कितें रेकॉर्ड अजून सध्या मेळ्ळा? At present, so many people have registered with the WRD department, those who are pumping the groundwater. पण कोणी अजून कंप्लेंट करूंक ना. कोणाक खबर आसत जाल्यार विलिंगली करची. अंजुणे धरण भरूं ना जाल्यार उत्तर गोंयाक प्रॉब्लेम जातलो म्हूण मुख्यमंत्री म्हणटा. सिनियरांनी म्हणटा अशीच परिस्थिती उरल्यार भविश्यांत फुडले पिळगेक उदकाक तळमळचें पडटलें. हांव आत्तां नारकर्णी विचारतालो पावस कितलो पर्संटेज जालो आनी खरेंच धरण भरला काय कितें. साळावले भरलें, अंजुणे अजून भरूंक ना. अजूनही भरपाची गरज आसा आनी जर तें भरलें ना जाल्यार परत उत्तर गोंया खातीर पूर्णता प्रॉब्लेम जातलो. परंतु एक असो काळ येतलो, हांव मुद्दम हांगा आयलो हेच्या खातीर की असो काळ येतलो ज्यावेळी आमी आसतले नासतले पूण फुडल्यो पिढयो ज्यो आसतल्यो तांकां पाणी पाणी म्हणून वळवळचें पडटलें. एअरफोर्स, सुरक्षा बळ, रेल्वेत दर वर्सा खूब नोकऱ्यो येतात. पब्लीक सर्विसी खातीर भुरग्यांनी फर्स्ट इयरासानूच तयारी करची म्हूण मुख्यमंत्र्याचो सांखळे म्हाविद्यालयात जाल्ल्या एअरफोर्स रिक्रुटमेंट वर्कशॉपात सल्लो. आमकां सोदचें पडटलें, आमकां स्वताक कसलें घेवचें पडटलें. तें डेफिनेटली तें ब्रायट फ्युचर जे सुरजान सांगता त्या एकाच ज्याचेर हांव परत एकदा स्ट्रेस करता, द सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हणजे वर्साक जर पळयशात तुमी ऑल डिपार्टमेंट फ्रॉम द रेल्वे टू द डिफेन्स लाखांनी पोस्ट भरले वता. कितले लॅक्स एवरी इयर. You can apply for the Goa Public Service Commission for the BDO post, deputy collector post, class 1 graduate post, junior secretary post, anybody can apply. ताजी तयारी फर्स्ट इयरच्यान जावपाक जाय. म्हाका हांवें अप्लाय केला, म्हाका एक काम न्ही जावचें ना. फॉर द कॉम्पिटिटीव एग्जाम ऑफ द गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन आनी इंडियन पब्लीक सर्वीस कमिशन नो वन कॅन चॅलेंज. तुमकां पास करपाक जाय, तुमकां क्रॅक करपाक जाय एग्जाम, देन ओन्ली इट इज पॉसिबल. प्रुडंटा खातीर विनायक सामंत.